बुलेटिन वगैरे 7चा जस्ट गेला म्हणजे टोटल ऍक्टिव्ह केसीस आजच्या दिसाच्यो 109 आसा. आमकां सगळ्यांक चिंता आसा की मंगुरिलाचो रिपोर्ट हांव आतांय परत रिव्यू करतालो. हांव कलेक्टर सावथ हेल्थ सेक्रेटरी ह्या सगळ्यां कडेन उलयतालो. थंयसरले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आसा तांच्याय कडेन उलयतालो. सगळे पयल्या उपरांत आमी पयल्या दिसा ज्यो 200 सॅम्पल्स काडिल्ले तातूंतल्यान आमकां जवळपास 42 केसीस पॉझिटिव्ह आयल्यो. ताज्या उपरांत आमी आज 300 वयर सॅम्पल्स काडिल्ले काल 380 सुमार. तातूंतले आमकां एप्रॉक्सिमेटली 30 केसीस सुमार पॉझिटिव्ह आयल्यो. आमी आज एप्रॉक्सिमेटली 400 सॅम्पल्स काडल्यात. पण आमचो अंदाज आहा ते आनीक कमी जातले. त्या खातीर मंगूर हिलाच्या भायर एक सुद्दां केस जी आसा पळय ती पॉझिटिव्ह येवंक ना. आमकां खबर आसा लोकांचे सेंटिमेंट म्हाका कळटा की तांकां दिसता की बंद करपाक जाय, लॉकडावन करपाक जाय आनी सगळ्यांची तशें म्हणणें आशिल्लें की लॉकडावन कर म्हणून. बट एक गजाल आसा की आमी म्हटलां की कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर केला, म्हणजे लोकल ट्रान्समिशन म्हटलां आनी थंयसरल्या 100% लोकांक आमी टेस्टिंग करतले. त्या बद्दल लोकांनी निश्चिंत रावचें की आतां आमी सद्या मंगूर हिलांतल्यान एक सुद्दां मनीस जो आसा पळय न्ही भायर वचना. आज हांवें दनपारां पर्सनली थंय रावन थंय वचून आमचे थंयसरले जे पुलीस डिपार्टमेंटाचे सगळे फोर्स तांचे सगळे कडेन डिस्कस केले आनी ते केल्या उपरांत कोणूच भायर वतना हाजी काळजी घेतल्या. त्या खातीर वास्कोकारांक स्पेशली हांव सांगपाक सोदतां की आमकां पॅनीक सिच्युएशन करपाचें ना. किंवा एखाद्या वेळी म्हणजे बऱ्याच जाणांक एखादें लॉकडावन केलें काय तितूंतल्यान भायर सरपा खातीरय बरोचसो वेळ लागता. आनी परत एकदां आमी जे वेगवेगळे सांगून दिवं एखाद्या दुसरे कडेन 2-4 केसीस भायरसून येयल्ल्या लोकांच्यो मेळटा. हांव परत सांगता आयजूय बी परत एक 7-8 केसीस मेळ्ळ्या. ते मुंबयच्यान आयिल्ले लोक आसा, बाय बस आयिल्ले, बाय ट्रेन आयिल्ले कोण तरी असो लोक आहा. ताका आयजूय बी आमी तांकां कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करून परत हाडटा. ओके, अशा पद्दतीन सिस्टम चल्ला. त्या खातीर आमकां सगळ्या लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. ह्या सगळ्या लोकांनी जर सहकार्य करीत जाल्यार कम्युनिटी ट्रान्समिशन गोंयांत जावचें ना. आमचें पुराय एडमिनिस्ट्रेशन हाजी सगळ्याची चिंता करता, हाजी सगळ्याची काळजी करता. त्या खातीर आत्तां तरी सगळ्या वास्कोच्या लोकांनी, मांडुगा तालुक्याच्या सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें की पुराय परिसरांत तांच्यांनी लक्ष दवरून रावचें की आमी मंगूर हिल हाजेर कंप्लिटली लक्ष दवरून आसा. त्या थंयसरल्या लोकांक दूध आसतलें, ग्रॉसरी आसतलें, कितें जे सगळे आयटम्स लागता हे सगळे आमी सप्लाय करता. आनी त्याच माध्यमांतल्यान आमचें पुराय एडमिनिस्ट्रेशन 24/7 मंगूर हिल हाजेर लक्ष दवरून आसा. ताज्या खातीर आतां तरी निर्णय सद्या कंप्लीट लॉकडावन करपाचो तो विशय ना. आमी फाल्यां पर्यंत फाल्यां टेस्टिंगाचे आमकां सगळे रिजल्ट आयल्या उपरांत फाल्यां नक्कीच लक्षांत येतलें. कारण आमी म्हटलें तशें एकदम क्लोज कॉन्टॅक्टान आसलेले इनर सर्कल आनी आउटर सर्कल तितूंतले फाल्यां थोडेशे जर आमकां केसीस ड्रॉप जाल्ले मेळटले. फाल्यां केसीस ड्रॉप जाले हाजो अर्थ थंयसरलें ट्रान्समिशन जें आसा पयस पसरूंक ना. तितके लिमिटेड एरिया पुरतेच आसा. ताजो विचार करून फाल्यां सगळो विचार केल्या उपरांत मागीर ठरवूं येता. म्हणून थोडोसो लोकांनी जर संयम पाळ्ळो, लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग, फेस कवर, मास्क हे सगळे जर वापरले जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच आमकां लिमिटेड जे आसा पळय त्या कंटेनमेंट झोना पुरते दवरपा खातीर आमकां उपयोगी ठरतलें. त्या खातीर सगळ्या थंयसरल्या लोकांच्या सहकार्याची आमकां गरज आसा. खुबशे वास्को रावपी लोक बी म्हणजे ते कंटेनमेंट एरियेच्या भायर रावपी लोक थंयच्यान भायर सरून आपले सेकंड होम वा दुसरे रिलेटिव्हांगे बी भायर सरपाक लागले पॅनीक जावन. मागीर ते थंयचे लोक पॅनीक जाता. आमी थंयसरल्यान कोणाकूच भायर सरपाक दिना. ते सायडीच्या एरियेचे मंगूर हिलच्या भायर कोण जो लोक आसा पळय ताका आमी हाडूंक शकचे ना. तो जर खंयच्या आपल्या रिलेटिव्हा कडेन वयता तो कंटेनमेंट झोनांतलो कोण भायर सरना. आतां शेवटी ते प्रत्येकाचेर आसा. म्हणजे थंयसरल्या सायडीकचो जर कोणी दुसऱ्यागेर रावंक वयता आसत जाल्यार ते शेवटी ताजेर डिपेंड आसा. ताका आमी हाडूंकूय शकना. ताका खंयसर रावंक वयतलो हें वयतलो शेवटी कशें आसा पळय हो व्हायरस जो आसा हो व्हायरस म्हणजे खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान आतां शेवटी गोंयांत आयलो कसो. पयलीं आयिल्लो तो म्हणटालो आमी फॉरेन कंट्रींतल्यान आयलो जे पयलीं आमकां 5 पेशंट मेळ्ळे. आतां आयलो ते आमी म्हणटा की मॅक्झिमम जो आसा तो मुंबयच्यान आयिल्ल्यान आसत. चडांत चड लोक थोडेशे जाण फॉरेनांतल्यान आयले तेय पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. पयर जे आमी दुबयच्यान खेळटा तितूंतलेय दोग-तीग जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. शेवटी आमकांच जर आमी वेवस्थीत रित्या विशय हँडल केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब बऱ्या रितीन आमकां त्या खातीर जे आमी म्हणटा सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क हे सगळें सॅनिटायझेशन वापरप हितूंतल्यान आमी आमची प्रिकॉशन्स घेवपाक शकता. आतां पर्यंत lot of the people in Mangur Hill are working outside, right? They're working people's houses. हे बरोबरच असलो विषय. कारण मंगूर हिलचे खुबशे लोक हे लोकांच्या घरांनी काम करताले. ओके, ताच्या खातीर मंगूर हिलची केस सापडून तशी आयज 8 म्हणजे खुद 8 ते 9 दीस जाले.
ओके म्हणल्या उपरांत आमी थंयसर मांगुरील कंटेनमेंट आयज 3rd डे आसा तसो तांकां आमी कंटेनमेंट झोनान दवरला तिसरो दीस फाल्यां चवथो दीस जातलो तांचे कॉन्टॅक्ट आशिल्ले जे कोण पॉझिटिव्ह आयले तांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग पयल्या दिसा 75 जणांनी आपूण विलिंगली टेस्ट करून घेतली ते नेगेटिव्ह आयले त्या खातीर तांच्या संपर्कांत आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक आमी टेस्टिंग करता किंवा तांकां सांगता तुमी सेल्फ क्वॉरंटायन जावन घेवचें कोणाक खबर आसा जाल्यार होम क्वॉरंटायन करून घेवचें तांच्यांनी आनी तांच्यांनी विलिंगली आपल्यो टेस्टूय करच्यो शिपयार्ड आनी एमपीटी काम करतले शिपयार्डान ऑलरेडी ज्या ज्या जाग्यार ते कामाक वताले थंयसरल्या सगळ्यांक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला तांच्यांनी स्वताक एक तर होम क्वॉरंटायन घेवचें आनी सिम्पटम्स दिसता आसत जाल्यार पटकन टेस्टिंगा खातीर येवचें आमी ताका एडमीट करून घेवपाची अशी तयारी आहा. तुम्ही पार्शल लॉकडावनाचो विचार करता म्हणजे आमी एक्चुअली एकंदर आज केसीस कितले आसा हेजे पळोवन आमचो विचार करपाचो आशिल्लो बट सगळें पळयल्या उपरांत आमी जेन्ना कंटेनमेंट झोन आमी कंप्लिटली कंटेनमेंट झोनान लॉकडावन केलो म्हणजे मांगूर हिल हो कंप्लीट झोन जो आहा कंप्लीट एरिया ते 2 वार्ड आसा हांवें इन्फॉर्मेशन घेतलं तर 11 नंबर आनी 17 नंबर ते कंप्लिटली लॉकडावन आसा त्या थंयसरल्यान कोणूच भायर सरना कांयच ना म्हणून तो एरिया पुरतो सीमीत दवरला कारण भायर केस एकूय मेळोंक ना आजूय आमी पळयताले किंवा मांगूर हिलाच्या भायर वास्को शहरांतल्या बाकीचे जे सगळे वार्ड आसा तितून कोण एखादी दुसरी केस मेळ्ळी काय कितें एखादी दुसरी सिम्पटम्स आसलेलो पेशंट मेळ्ळो काय कितें तर ना तसो जर एखादो दुसरो मेळ्ळो जाल्यार आमकां म्हणजे विचार करपाक जाय आसलो की बाबा आमी पार्शियल लॉकडावनाचो विचार हो करपाक जाय आसलो त्यातून तेजो सगळो सारसार विचार केल्या उपरांत तांकांय आमी विश्वासान घेतला की एखादो सिम्पटम्स मेळपी जर कोणूय आसत वास्कोंतल्यान जाल्यार तुमी पटकन इन्फॉर्म करा आनी ताजेर निर्णय जो आसा तांकां विश्वासान कंटेनमेंट झोनाचो मेजर्स जो घेतला सध्या तरी कंटेनमेंट झोन 100% लॉकडावन आसा कंप्लिटली आनी तो फुडले 10-12 दीस तरी तसोच उरतलो तितून आनीक चेंज जावचो ना कंटेनमेंट झोनातले कितले पर्सेंट टेस्टिंग जाला म्हणजे थंय 2000 झोनांतले तशे 50% टेस्टिंग आयज कंप्लीट जाले कारण 400 600 आनी प्लस आज 400 ऑलमोस्ट 1000 कंप्लीट जाले सर तुमची एमएलए एक लेटर हे केल्या कोर्टाली एमएलए सेइंग दॅट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द बॉर्डर आर कमिंग एंड दे होम क्वॉरंटायनाक धाडटा but they are coming and they are stopping at the bridge and then their local contact एक गजाल सांगता तुका एडमिनिस्ट्रेशन जाणून घेवपाक जाय एप्रिशिएट करपाक जाय सगळे जाण गेले 22 मार्च पासून आयज पर्यंत सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे काम करता कोविडा खातीर कंटिन्युअसली काम करता कोण तरी बॉर्डरी वयल्यान येतलो तो सावथांतलो आसतलो आमच्या थंयच्यान हांगा हाडटा परत ते सावथांतल्या लोकां कडेन दिता ताका थंयसर एडमिनिस्ट्रेशन पर्यंत टेस्टिंग करपा खातीर पावयता हे थोड्योश्यो डिफिकल्टीज आसा आमकां सगळ्या जाणांक सहकार्य करपाची गरज आसा शेवटी गोंयकारांकूच सहकार्य करपाक जाय हे कितें भायले लोक न्ही हे सगळे लोक जे आसा हे गोंयकारूच आसा भायर खंय तरी आडकोन उरलेले तांकां कोण तरी आतां म्हाका सांग तुज्या हितूरलो जर मडगांवांतलो रावपी आसत जाल्यार तो जर पत्रादेवींतल्यान मुंबयतल्यान येता आसत पत्रादेवींतल्यान हाडटलो ताका सोडपाक वयतलो तो शेवटी एडमिनिस्ट्रेशन तो सावथांतल्यान ताका हँड ओवर करतलो दॅट इज अ प्रोसेस सोर्स कळो मांगूर हिलाचो मांगूर हिलाचो सोर्स आमी म्हटला त्या प्रमाणे चड करून त्या ड्रायव्हरा कडल्यानूच आसा तो मेन तेचो फादर आशिल्लो ताच्या अशे खुबश्यो गाडयो बॉर्डरीवयल्यान येता पण ड्रायव्हरांक चेक करपाची सिस्टम आमचे कडेन जाग्यार परत सांगता आमी हे राज्यांत फक्त गोंय राज्यांत टेस्टिंग जाता हांव परत सांगता बाकीच्या राज्यांनी सिम्टोमॅटीक पेशंट जाका सिम्पटम्स दिसता ताकाच टेस्ट केले वता त्या खातीर आमी प्रत्येक गाडये वयल्या जर ड्रायव्हराक थारयलो आनी तुका टेस्ट कर तेजो रिपोर्ट येता म्हणसर हांव म्हणटालो 3-3 दीस गाडयो थंय वयतल्यो शेवटी टिका करप खूब सोंपें सगळ्यांक टेस्ट कर मरे म्हणून सांगप गाडयो आसुनी थंयसर उब्यो कितें जाता तें जावं न्ही खूब सोंपें आसा सांगपाक तेजो प्रॅक्टिकली फाल्यां सकाळी तेजी फूड चेन डिस्टर्ब जातली म्हणजे फाल्यां सकाळी ग्रॉसरी आनी फूड चेन येता पळय तेन्ना परत लोक तें म्हणचे ना की जेन्ना ग्रॉसरी बंद जाली पळय तेन्ना कितें कितें प्रकार कितें सांगप खूब सोंपें आसा त्या खातीर आमकां गोंयांत आसलेल्या सगळ्या लोकांनी कोणाच्या संपर्कांत कितलो वयचो हें कळपाक जाय आनी ताजे प्रिकॉशन्स जे आसा हे घेवप गरजेचें आसा व्हेकल जे एंटर जाला व्हेकल तेंचे मुवमेंट ट्रेस करपा खातीर एक सिस्टम जाय घातलेली तुजो तो डेटा डे टू डे डेटा हय कंपायल जाता कंपेर जाता व्हेकल ट्रॅकिंग जे आसा तो वता काय ना हे पळयता आयज येल्ली गाडी तो जर फाल्यां पर्यंत ती भायर सरता काय ना हेजें चॅक केलें वता Today, the patient who found positive lady, कलंगूट did she have done a COVID test before that? तिची मिस स्कीप जाल्या खंय तरी अशें दिसता आमकां तिची टेस्ट पयलीं करूंक नाशिल्ली तिची टेस्ट आज केल्या ती पॉझिटिव्ह आयल्या तिका कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट प्रॉपर परमिशना घेवन येयल्ली पण ती खंय स्कीप जाल्या सारखे कशी आयल्या हे आतां म्हाका खबर ना कारण इतके 3000 लोक येतात ते बारीक बारीक कोण कोण कसो आयलो इतके मायन्युटली म्हाज्या ऑफिस दवरूं शकना बट ती आयल्या आनी तिची टेस्ट ती मागीर केली Inquiry will be done. आता कशाच इट इज अ रुटीन सुरू आसा खंय तरी ह्युमन एररी जातलीच बट तरी सुद्दां आमी बारीक सारीक केस जी खंय मिस जाता
ती आमच्या लेवलाचेर सदांच आमी चॅक करीत आसता. तिच्या सराउंडिंग एरियेतले करपाचे That on third, he by flight आयली म्हणून. And then she went directly home ना without testing. इन्फॉर्मेशन ना म्हाका. Yeah. पण And तिच्या also सराउंडिंग the एरियेतले बी पंचायत चेकिंग चालू आहा समितीचो कारण तिचो पंच- रिलेटिव्ह आहा तो तिच्या- पंच मेंबर. तिच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्ल्या सगळ्यांचे टेस्टिंग हे जातले. फर्स्ट कॉन्टॅक्टातले तिचे टेस्टिंग आयज केले. फर्स्ट कॉन्टॅक्टातले आनीकूय कोणाक तिच्या संपर्कान आसत जाल्यार तेंच्यांनी स्वताक होम क्वॉरंटायन करून घेवचें आनी टेस्टिंग But करचें. कालांगूट पंचायत बंद केलें. she had Lockdown done झालं कालांगूट पंचायत according to us. So all पंचायत out of. हांवें तेंच सांगलेलें आमी स्वता रिस्पॉन्सिबल नागरीक अशें जर वागले जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली सॉल्व जातल्यो. मागून हिला फर्स्ट फॅमिली मेळ्ळें पॉझिटिव्ह ती होमिओपॅथी डॉक्टराकडे गेले म्हणटा आनी डॉक्टरान ते इन्फॉर्म करून ऑथॉरिटीक एक्चुअली ही शूड हॅव रिपोर्ट टू गव्हर्मेंट. आणि तो डॉक्टर ॲलोपॅथिक प्रॅक्टीस करता अशें आयकूं येता होमिओपॅथीक. म्हणजे पळय आत्ताच्या घडीक आमकां कोवीड मॅनेजमेंट हो आमच्या फुडें विशय खूब म्हत्वाचो आसा. त्या खातीर हो विशय जो आसा हो म्हजे कडेन पावूं ना. ती कोवीड मॅनेजमेंट हेजेर स्ट्रेस करून आमकां मंगूर हिलच्या लोकांचें हेल्थ हें पयलें तरी तेज्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेट. मांगूर हिल सारक्यो एरियाज तुमी आतां बाकीचे मांगूर हिल सारक्यो बाकीच्यो सगळ्यो पयलीं वास्कोंतल्यो एरिया ज्यो आसा त्यो आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक सर्वे करपाक लायल्या. थंय कोणाक सायन्स सिम्टम्स दिसता काय कितें हें पळोवपाक लायिल्लें आसा आनी त्याच्या भितर दिसता आसत जाल्यार आमी तेका टेस्ट करता. कोणा एंगेज करतले? लॉकडाऊन करपाक म्हणल्यार फूल सीज आयज करपाक हांवूय बरोबर आशिल्लो. कालू सालमेदा म्हाज्या बरोबर आशिल्लो. म्हाकाय तेणी सांगिल्लें की तेणी सांगलां की आयचो रिपोर्ट कसो येता ताजेर कोण विचार कर. हांव तेका आज सकाळीं मेळोन आयला ते आमी दोगूय जाण आज म्हणजे तेणी टेस्ट करून negative. आणि दामोदराच्या देवळांनी बरोबरच आशिल्ली. Even he ते tested. हे तेणी टेस्ट स्वता टेस्ट करून घेतला. तेजो कोण तरी स्टाफ त्या एरियेंत लागतो तो नेगेटिव्ह आयला. सेम कम्युनिटी सर्वे केले पळय हेल्थ सर्वे केले तो डेटा आनी हाताचो डेटा तो कंपेर करता तेन्ना ती फॅमिली तेन्ना थंय आशिल्ली काय कितें अशें कितें ती फॅमिली थंय आशिल्ली. हो डेटा जो आसा काही लोकांनी आमी सर्वे करून घेतल्या उपरांत टेस्ट करपा खातीर विरोध केल्लो. आतां आमी फोर्सफुली तेंच्यो काय टेस्ट करूंक शकना पण आमी जेंच्यांनी विलिंगनेस दाखयली तेंच्यो टेस्ट करून घेतल्यो. बट तेन्नाय ती फॅमिली जी आसा पयली तिजे सगळो एड्रेस प्रूफ रेजिडन्स सगळे गोंयचे आसा न्हू पूण ती फॅमिली ते आसा. So are you still firm about the decision it is a local transmission? अरे एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय ते त्या वार्डा पुरते सीमीत आसा. परत सांगता हांव वार्ड नंबर 11 आनी वार्ड नंबर 17 मंगूर हिल तुवें वचून पळयला जाल्यार म्हाका खबर ना. आयज हांव वचून पळोवन येयला खातीर त्या एरियात हांव पयलीं भोंवला म्हणल्यार पण मांगूर हिल एरिया हो कसो आसा तो वयलो मंगल सकयलो मंगल अशा दोन पद्दतीन तो डिवायड जाल्लो आसा. ते एक्झॅक्टली थंयसर लोक आसा हें हांव पर्सनली म्हाका थंय गेल्या उपरांत एक्झॅक्टली एरिया कळ्ळो सो म्हाका खबर आसा. तो म्हणजे चारूय वाटेंतल्यान म्हटल्यार येता चारूय वाटेंतल्यान रोडान ताका आतां सगळे ब्लॉक केला त्या खातीर तो पर्टिक्युलरली एरिया जाका तुशी वाटेंतल्यान रोड आसा तो रोड हो आनीक खंयसर वचूंक शकना म्हणून आमी म्हटलां की इट इज अ लोकल ट्रान्समिशन कम्युनिटी ट्रान्समिशन न्ही. हांव परत सांगता हें कम्युनिटी ट्रान्समिशन खंयचें सपोज चुकून थंयच्यान खंय तरी म्हणजे सकयल बायणां आमकां मेळ्ळें किंवा चुकून खंय तरी वास्कोंतल्यान दुसऱ्या एरियेन मेळ्ळें किंवा वार्ड नंबर 5 मेळ्ळें जाल्यार कदाचित आमी ते कम्युनिटी आनी तेका लागून परत म्हणटा कोण तरी म्हणजे मुंबयच्यान येवन थंय रावलो आनी तेका ट्रान्समिशन जालें म्हणून न्हू म्हणून म्हटलां लोकल ट्रान्समिशन आनी कम्युनिटी ट्रान्समिशन हातूंत हो फरक आसा. मागीर दुबयच्यान जी फ्लायट येयल्यान तेंच्यानी बोळा घातलेलो एक थोड्या लोकांनी थंय आतां आयकूं येता की एक ऑडियो सर्क्युलेट जाता की गोंयचो एक मनीस तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतालो तेणी तांकां जे येवपी आहा तांकां सांगलेली कंपल्सरी तुमी सांगा आमचे कडेन पयशे ना टेस्टिंगाक म्हणून तुमचे पर्यंत पावला. ज्या मनशांक राजकारण करपाचें आहा पळय न्ही म्हणजे कोविडाच्या बाबतींत अशे काही लोक आसात जांकां फक्त राजकारणाचें पडलेलें आसा. तांकां गोंयचें भलें नाका आनी गोंयच्या लोकांचेंय भलें नाका. त्या खातीर कोविडाचेंय राजकारण जें आसा पळय न्ही तांकां गोंयकार वळखतात आनी गोंयकारांक खबर आसता गोंयकार असल्या लोकांक आनी ते बी फाटसून करतात असल्या लोकांक फुडें काडून त्या खातीर गोंयकारांक तें खबर आसा. त्या खातीर हांव तितूर वचना. म्हाज्या फुडें आतां जस्ट म्हणजे विशय आसा तो कोवीड मॅनेज करपाचो आनी म्हाज्या परीन आनी अलॉंग वीथ माय ऑल डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट पुराय एडमिनिस्ट्रेशन हे कोवीड मॅनेजमेंट करपाच्या फाटल्यान आसा. म्हणजे सगळे मंत्री सगळे आमदार हे आपल्या परीन पुराय कामूय करता. ते आत्तां प्रायोरिटी जी आसा ही कोवीड कोणाक राजकारण करपाचें आहा कोविडाचेंच पयलीं तांकां फोन कर हांकां गाडी सवंक लाय ते व्हिडियो घाल हाका सोशल मिडियाचेर कितें म्हण तेज्या खंयच्या तरी ते फॉल्स आयडी वयल्यान कितें तें करी हाका करूनी ताका करता जें कितें करीन दिसता पयलीं तें करूनी. शेवटी आमकां कोवीड मॅनेजमेंट करप हो म्हत्वाचो मुद्दा सरकारा फुडें आनी मुख्यमंत्री म्हणून हांव तें करीत आसा. आनी हांव परत सांगता म्हाका खात्री आसा की आमी मांगूर हिला वयली सुद्दां जो मॅनेजमेंट जो आसा पळय न्ही
4 ते 5 दिसाच्या भितर पुराय कंट्रोलान येतले. हांव सांगता आज 109 जरी पेशंट जाले म्हाका खात्री आसा फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हे सगळे पेशंट ट्रीट जावन जे आहा रिकवर जावन व्यवस्थित रित्या घरा वयतले हेची म्हाका खात्री आसा, कारण पुराय कोविड हॉस्पिटलांतल्या टीमीचेर आमचो विश्वास आसा. थँक्यू. So what about that interstate transport? You're still firm on that decision? हय, इंटरस्टेट ट्रान्सपोर्ट आमी सुरू करिना. Tourism also. ना अजून तरी आमी टुरिजमूय सुरू करपाचो विचार ना सध्या तरी. What about schools and colleges? And अजून डिसिजन जावंक ना. They-